मॅन्डेट आसा तो तांकां चड बरो सर्व करतलो अशें दिसलें आसतलें. आय एक्सेप्ट द मॅन्डेट आनी आय कॉंग्रॅच्युलेट माय ओपोनंट. ओके, किती मतांनी डिफीट जालो तुका? आमी अरावंड 60 म्हणजे लास्ट टायम 60चे हें आशिल्लें, आतां अरावंड 60. थोडेशे आसूत ते आनी नाका. कंटिन्युअसली वर्क केली दीस पयली सो 8 7 येयला तेंचे. सो वॉट वेंट रॉंग यू फील? सी वील हॅव टू एनालायज बट अगेन लोकांनी जी मॅन्डेट दिल्या ती आमकां एक्सेप्ट करपाकूच जाय. वी पुट इन आर बेस्ट फायट वीथ वॉट एवर लिमिटेड रिसोर्सीस वी हॅड. पीपल हॅव ऑलरेडी वोटेड, सो कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द ऑपोजिशन. एंड लोकांनी जो कौल दिला तो एक्सेप्ट करपाचो. दिसता तुमच्या अलायन्स कितें प्रॉब्लम जाला हो? एलायन्साक काय प्रॉब्लेम ना. असलोच आमचो कांयच प्रॉब्लेम जालो. एवरीबडी हॅज वर्कड व्हेरी हार्ड. आनी कॅन्डिडेट्स हॅव पुट इन व्हेरी गुड एफर्ट. सो आय कॉम्प्लिमेंट द कॅन्डिडेट्स ऑल्सो. तांच्यांनी सारकें जीव तोडून काम केल्लें आसा आनी अशे परिस्थितीन काम केल्लें आसा जी योग्य नाशिल्ली. आमी ओपोजिशनान आशिल्ले, आमकां वॉर्ड रिजर्वेशन सामकें लेट मेळ्ळें, डिलिमिटेशनूय आमकां सामकें लेट कळ्ळें, रोल सुद्दां जे दिल्ले ते सारके रिडेबल नाशिल्ले. सो ह्या परिस्थितीन काम करप आनी कॅन्डिडेटांनी आपले गट्स दाखोवन उबे रावप हो सगळ्यात मोस्ट इम्पॉर्टंट विशय आशिल्लो. तांच्यांनी जी आमी एकूय कडेन अनऑपोज असो वॉर्ड दिवना, सो प्रत्येक कडेन फायट आशिल्ली. and all our candidates have gone down by around 60-30. Jain has gone down in Ward 3 by 49 votes. So Sudhina has lost, who had just come 20 days ago. Close fight. Yeah, Hi. so he has also gone by around just 60 votes. खंय कमी पडले अशें? खंय कमी पडले अशें? ते आता एनालायज करचें पडटलें न्ही. लोकांनी मारली न्ही रे मतां. सो आतां सेकंड रावंडूय जावपाचो स्टार्ट. सेकंड रावंडूय जावपाचो. तुमी कितले एक्सपेक्ट करता आनी तुमचे? आता सेकंड रावंडाचें पळोवया न्ही. हांगाय आमी बरें एक्सपेक्ट करताले. हय, सो आतां सेकंड रावंडांनी लोकांनी कशें कितें वोट केलां ताचेर पळोवचें पडटलें. ओके, ठीक आहे. मॅडम तुमची तब्येत कशी आसा? तुमी पडले खंय ना आतां आसा म्हाका मातशें घुवळ आयली आसता. हायपोग्लायसिमियाचो त्रास आसा. म्हाका सकाळी त्रास जाताले, त्या खातीर हांव उदक घेवन तांचे कडेन म्हणजे जे कावंटींग एजंट आसा तांचे कडल्यानूच हें घेवन आशिल्लें.